जेरोमाचे पुरते नाव सोप्रोनियस युसेबियस हायरोनिमस. दाल्माशियांत तो जल्मालो. रोमांत ताणें शिक्षण जोडलें. उपरांत जाणवाय सोदून जायतीं वर्सां भोंवलो. पयले देवशास्त्र शिक्षक ट्रेवेसाक गेलो, पूण एका दर्शनांत सोम्यान ताका अपूट क्रिस्तांवपणाक जागवणी दितना 5 वर्सांभर तो अरण्याक गेलो आनी प्राचिताची जिणी जियेलो आनी सांगाता हिब्रू भास शिकलो. 380 इसवेंत 39 वर्सां प्रायर ताका याजकी दिक्षा लाभतच एका वर्साभर कॉन्स्टँटिनोपलांत सांत ग्रेगोर नजियनजियनाची शिकवण अंतर्गत केली. सांत जेरोम भौतिकश्णायेन ताचो वाद मांडतालो, पूण आपले उणेपण कुशेन वळखतालो. जिणेच्या अखेर पर्यंत उपास आनी जागरण करून आपली कूड धंडवण करतालो. हातूंत ताचे भाग्यवंतपणाचे मूळ आटापून आसलें. पवित्र पुस्तक नेणा जावचें म्हळ्यार क्रिस्ताकच नेणा जावचें अशें तो म्हणटालो. 420 इसवेच्या सप्टेंबर 30वेर तो मरण पावलो. लायब्रेरियन्सांचो पात्रोन म्हण ताका मान दितले.